पयर जो म्हाका दिसता एक बोवाळ जालो खास करून एक फिश मिल प्लांट येता म्हणून आनी हे फिश मिल प्लांट घालपाक डायरेक्ट आय चार्ज की पीपल इन्वॉल्वड in the ruling dispensation are involved to get this fish mill in the Kungolim. And it is shocking that despite speaking several times in the assembly, पयच्या विधानसभेंतूय मुखेलमंत्रीन सांगला आणि आज म्हाका दिसता आयपीबीन जे बारशे येताले ते डायवर्ट करपाक कुंकोळच्या गांवांत हाडा. आता थिंगा सारख्या पयस सुवातेर कुंकोळ जे फिश मिल आहा तेच बंद करपाक आमचो प्रयत्न आहा आनी 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 हाडपाक कितें करूं. I will make sure as long as I am the MLA that this fish mill will never see the day of light in Kunkolim. आज इलिगॅलिटी इंडस्ट्रियल इस्टेटान इतले वाढलेले आसा, ज्या पद्धतीन आज पोल्युशन जाता, ज्या पद्धतीन थिंगा वास लोकांक येता, हेचेर कांय जीटीपी प्लांट बी सारखे कांयच ना. मुखेलमंत्री कित्याक ओगो आहा तो म्हाका खबर ना. हांवें ताका पत्र बरयलेलें आसा आणि the Kungolim Municipal Council will openly reject this proposal that has been sent by the IPB. This is not in the interest of Kungolim. जाय जाल्यार जे मनीस जे फॉर्मेलिनाक सपोर्ट करपी हे जे मनीस आहे तेंगे घरां हे घालचे ओ इंडस्ट्रियल मध्ये घरां हाटल्या घालचे. जे पड आहा रुलिंगान जे सपोर्ट करले तुमगे घरां घालते. आमकां हिंगा कुंकोळकारां नाका. We will do a mass agitation to an extent that the state government cannot think. And if the municipality on the 9 will reject this permission.